करा, मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, साखर कारखाना चालू करा, चालू करा, चालू करा, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा, चालू करा, चालू करा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटले 4 दीस गोयचे ऊस उत्पादक शेतकार जे आहा ते संजीवनी भायर धरण्याक बशिल्ले आनी तेंची मागणी आसली की संजीवनी साखर कारखानो वा इथेनॉल प्रकल्प सरकारान जो सांगलेलो तो बेगिनात बेगीन सुरू करचो म्हणून. पूण फाटले 4 दीस थंय बसून सुद्धा सरकाराच्या खंयच्याच अधिकाऱ्यान किंवा खंयच्याच मंत्र्यान साद्या आमदारान सुद्धा ह्या ऊसकार शेतकऱ्यांची जे धरण्याक बसलेले तेंची दखल घेवंक ना आनी आयज निमणे तांकां पणजे येवचें पडलें आनी आयज सकाळच्यान ते पणजे येयले आनी आझाद मैदानाचेर धरण्याक बसले. एक म्हत्वाची गजाल सरकार सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर हें सरकार चलता, पूण अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकाराक ह्या ऊस उत्पादक शेतकारांचो आवाज आयकपाक येवंक ना आनी म्हणून तांकां आयज पणजे येवचें पडलां. एक म्हत्वाची गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की जे दिसा हे ऊस उत्पादक शेतकार संजीवनी भायर धरण्याक बशिल्ले त्या दिसा स्वता मुख्यमंत्री आनी तेंचे हेर मंत्री जे आसात ते गोंयच्या व्हडल्या व्हडल्या उद्योजकां बरोबर पणजे बसका घेताले किंवा बसका चालू आसली. म्हणजे हो विरोधाभास आमी समजूंक शकता की धारबांदोड्या हे ऊस शेतकार आंदोलनाक बसल्यात आनी पणजे हांगासर IDCची बसका जाल्ली आनी सगळे नामनेचे उद्योजक गोंयचे व्हडले व्हडले ते पणजे हांगा आशिल्ले. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमच्या वांगडा हे ऊस शेतकार आसात, आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करुया, जाणून घेवया फुडली तेंची रणनिती कितें आसतली ती. फाटले 4 दीस तुमी आंदोलनाक बसले थंय संजीवनी भायर, पूण तुमचो आवाज कोणेच आयकोंक ना. सरकार बेड्डे जाला अशें म्हणू शकता आमी. आनी तुमकां आयज नासतना कित्याक सरकारान जेन्ना आमी 4 दीस थंय बसले, आमकां हांगा येवपाची पाळी येनाशिल्ली. जर सरकार येवन थंय सांगलेलें आमकां बाबा ही शुगर फॅक्टरी चालू जावची ना किंवा कितें जातलें हें ठोस सांगपा जाय आशिल्लें. आतां आमी विचार केलो सरकारान आमच्या फुड्यान येवपा शेतकाराक एकादो पयस दिसता जायत म्हणून एकदम लागीं पणजे या हाकेच्या उतरार म्हणजे एक अर्दवर म्हणजे 1 किलोमिटर भितर ते आमच्या फुड्यान पावतले आनी आमची ही कागाळ आयकोन हय ना कितें आमकां ठोस हितूंतल्यान मोकळे करतले हेजे खातीर आमी पणजे आयिल्ले आसा. आनी पणजे आमी हें आंदोलन चालू दवरतले आनी ह्या आंदोलनाची दिशा सांजे आमी सगळ्या शेतकारां वांगडा बैठक घेतले आनी तेजे नंतर ठरयतले. पूण म्हाका दिसता सरकारा आमच्या शेतकारांच्या प्रश्नाक लागून हांगा पणजे पर्यंत येवन जर तांकां कॅर नासत जाल्यार आमी शेतां उतरप की ना हो आमी शेतकारांनी विचार करचो पडटलो. कित्याक गोंयांत शेती जाय की नाका होय बी एक मोठो विशय आसा. तेन्ना म्हाका दिसता सरकार आज हांगा येवन आमकां ह्या हेजेर तोडगो काडटलो आनी इथेनॉल प्लांट चालू करतलो काय ना तें सरळ क्लियर करतलो आनी आमकां सांगतलो बाबा तुमी इथेनॉल आमकां चालू जायना आनी चालू जाता जाल्यार ती प्रायवेट. आनी म्हाजें अशें म्हणणें आसा सरकारा कडेन एक प्रस्ताव आयिल्लो आसा, एक फॅक्ट्रीवालो आयिल्लो आसा महाराष्ट्र कर्नाटकांतलो आनी तेणें प्रस्ताव दिल्लो आसा 1.25 कोटी रुपया 1.25 crores सरकारा भाडें म्हणून त्या फॅक्ट्रीचें दिता. आज ज्या फॅक्ट्रीचे सरकार कोट्यांनी पयशे वर्सां उडयता तेन्ना ताका पळोवन दिवपाक कितें ताका चालू करून पळोवपाक कितें हरकत आसा सरकाराची. तेणें तेजे सरकाराची ज्यो कितें टर्म्स कंडिशन आहा ती कंप्लीट करून ताका 5 वर्सां खातीर किंवा 10 वर्सां खातीर दिलें जाल्यार शेतकाराकय कळटलें बाबा प्रायवेट सेक्टर ही फॅक्ट्री किंवा ऊस शेती कित पर्यंत चलोवंक शकता हेजें आमकां हें बी अनुभवूय येतलो. तेन्ना म्हाजें रिक्वेस्ट आसा सरकारा असो जो तुमकां भाडें दिवन चलोवपा आयिल्लो आसा त्या मनशा कडेन दिवपाक तुमकां कांयच नुकसान ना. तेन्ना तुमी तेजे कडेन दिया आनी ती फॅक्ट्री चलोवन आमकां फुडलें ऊस रोवपा हें करा, प्रोत्साहन दिया अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कितले शेतकार आयज येयल्या टोटल हांगासर आमी जर आज जवळ जवळ 350 शेतकार आयिल्ले आसा आनी आमचे शेतकार सादारण 750 सुमार आसा. पूण शेतकार हो कंप्लीट आपल्या कामां बिजी आसता, तो बेकार आसना. तरी आसतना तेणी सरकाराक जाग येवची म्हणून 4 दीस येवन शुगर फॅक्ट्रीचेर बसले आनी आजूय तितूंतले गाळून आमी कोणा पळय फावता जाका घरची कामां ना. हो आमचो सिजन कसो आसता पॅडी वांयगण लावपाचो. आमचे कडेन शेतकार म्हणजे सगळें येता, गोरवां आसा, बाकीच्यो गोश्टी आसा, हितून आमी बिजी आसता. आमी हांगा पणजे सदां येवन बसोंक शकना. पूण हेजी दखल सरकारान घेवपा जाय. बाबा इतलो बिजी आसून सुद्दां शेतकार हांगा येवन जर आवाज करता तर खंय तर चुकला. कित्याक आमी बेकार पडलेले ना हांगा येवन बोवाळ करपा. आमकां शेत आसा, आमकां धंदो आसा, पूण आमकां हें आमगे चलणारें वेवस्थीत चलचें आनी सरकार तें चलपाक दिना हेज्या खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना म्हाजी कागाळ आसा सरकारान हो विशय सोडोवचो बेगींतल्या बेगीन आनी आमकां मोकळे करचें हितूंतल्यान. तुमची मागणी आहा की जो इथेनॉल प्रकल्प आहा तो सरकारान बेगिनातल्या बेगीन चालू करचो. करचो. टोटल आता कितले शेतकार अजून ऊस लायता?
आज पर्यंत शेतकार सगळे ऊसाचे तशी जमीन दवरून आसा. आज ते म्हणजे कितें जालां कोणी ऊस तोडलो आनी सरकारान आमकां कम्पेन्सेशन जें दिल्लें थोड्यांचे नेग्लेक्ट ऊस सोडून दुसरे कडेन कित्याक गेलो ना तेंय बी सांगता तुमकां हांव. पयल्या वर्सा आमकां सांगलें ऊस करा कितेंय करा तुमकां कम्पेन्सेशन मेळटलें. पूण पयल्या वर्सा जेन्ना ऊस मारलो आनी दुसऱ्या वर्सा जे डायवर्ट जाले शेतकार तांकां कम्पेन्सेशन मेळना. म्हणून आमचे शेतकार शेतमळे तशें दवरून आसा. मेंटेन जरी करपा जालें ना शेतमळे तशें दवरलेले आसा. कित्याक सरकार उशेलय नासल्यार पयशे दिना. दुसरे क्रॉप जर डायवर्ट केलें जाल्यार त्या वर्सा दिले नाशिल्ले आनी तितूंतले थोडेशे कोण झगडपी आशिल्ले तांकां तिसऱ्या वर्सा मेळ्ळे. पूण आमची हे मागणी आसा ऊस सारकें आनी पर्यायी पीक ना तेन्ना गोंयांत हो ऊस प्रायवेट सेक्टरा कडेन दिवचो आनी आमचें भवितव्य उज्वल सरकारान करचें. बट सरकारान मदीं एक कमिटी बी केल्ली पळय तेचें कितें जालें फुडें? तो सावयकार जे आहा ताका तेचो अध्यक्ष केल्लो आनी तो प्रोसेस खंय उरलो आनी जावंक ना? पळयात अकस्मात जेन्ना शुगर फॅक्टरी बंद जाली अधिवेशना गोविंद गावडे सरान डिक्लेअर केलें की अंदू शुगर फॅक्टरी चलची ना. आमकां काडी मात्र हेजी कल्पना नाशिल्ली. आमी शॉकाद जाले आनी तेंचें अधिवेशन सोंपतरी आमी तेंची दारां बडयलीं. बाबा तुमी हें शुगर फॅक्टरी चालू जावची ना म्हणटा तें कितें? तर परत ती मोडकळी आयिल्ली आसा. अंदू ती कशीच आमी चालू करना. तेजेर आमी फुडें विचार करतले आनी सद्या ऊस आमी मारून व्हरता. ऊस मारून व्हरता म्हणून त्या वर्सा सरकाराची जी यंत्रणा आसली ताणें मारून व्हेलो आनी त्या ऊसाचे आमकां वेवस्थीत पयशे दिले. पूण ती ऊस मारून व्हरपाची जी यंत्रणा राबली तेजेर जो खर्च जालो तो अव्वाच्या सव्वा जालो कित्याक सरकारी यंत्रणा आशिल्ली. दुसऱ्या वर्सा आमच्या मुख्यमंत्री साहेबान आमकां प्रस्ताव दिलो आमी ऊस तोडून व्हरना. तुमचो ऊस तुमी तोडा गोरवां घाला ना कितें करा आपूण तुमकां पयशे दिता. तुमचो ऊस तुमी विल्हेवाट लाया. आनी आमकां सरकारान जर व्हेलो ताका कितलोसो आनी कोटी खर्च करचो पडटा तेन्ना तुमी शेतकारान हो जबाबदारी घेवची. आपूण तुमचे खातीर फुडें आमी विश्वास दवरलो आनी ती जबाबदारी स्विकारली आनी त्या वर्सा आमी ऊस मारून व्हेलो आमी शेतकारांनी. आनी सरकाराचे पयशे वेवस्थीत आज पर्यंत सरकारान वेवस्थीत पयशे दिल्ले आसा. पूण त्याच्या मदें ह्या 2 वर्सां मदें सरकारान थंय शेतकार सुविधा समिती म्हूण काडली आनी सरकाराक दिसलें की गोंयचो एकमेव शुगर कारखाना आमी बंद केलो असो नाका अशें तेंचें भाशण आशिल्लें. आनी ताणें सांगलें आमी हेजेर कितें पर्याय काडपा खातीर ऊस उत्पादक सुविधा समिती काडलेली आसा. आनी त्या सुविधा समितीन मिटिंगो घेवपाक सुरू केल्यो आनी तितून आमची जी कमिटी शेतकार उत्पादक संघटना आशिल्ली तांकांय भितर घातले आनी आमच्यो ह्यो मिटिंगो जावपाक लागल्यो. मिटिंगो जातकीर ज्यो तज्ञ लोक आसा तेंचे कडल्यान हेजेर एडवायस घेतले आनी एक सगळें करून तेजो DPR सबमीट जालो. DPR सबमीट जातकीर म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी CMा विचारून म्हणजे शासनाच्यो परमिशन घेवनूच फुडें गेल्ल्यो आनी लास्ट तें एग्रीकल्चराक टेंडरिंगा आयलें ही फॅक्टरी PPP तत्वाचेर प्रायवेट चलोवपा दिवपाची. आनी प्रायवेट चलोवपा दिवपाची म्हणटा आमकां शेतकारां आनी खुशी जाली आनी आमी सरकार म्हणजे आमच्या कमिटीचे चेअरपर्सनाक विचारलें मे म्हयन्याच्या हितून आमची मिटींग जाल्ली. ताणें सांगलें हे फॅक्टरीचो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट हे जुनाच्या फर्स्ट विका जातलो आनी जुना फर्स्ट विका जातलो म्हणून आमी वाट पळयली. जून कंप्लीट सोंपलो तरी हेंचो पत्तो ना. मागीर जुलयच्या 17 तारखेर आमी आंदोलन केलें फॅक्टरी कडेनच आनी तांकां प्रस्ताव दिलो बाबा 3 वरां पसून आमची चवकशी कराना जाल्यार आमी रस्त्यार उतरतले असो मॅसेज दिलो. कोणूय थंय आयलो ना आनी आमचे कडेन पासेस नाशिल्ले. आमी रस्त्यार उतरले. रस्त्यार उतरतरी आमकां अरेस्ट करून व्हरून कुळे पुलीस स्टेशनार डांबले आनी आमकां थंय सांजे मॅसेज आयलो की तुमकां CM मेळपा सोदता किंवा आमी CMा मेळपाचें अशें कितें तरी. त्या प्रमाण CMा वचोन रातचे 10:30-11 वरांचेर आमची कमिटी मेळ्ळी. कमिटी मेळटरी CMान सगळें आमचें म्हणजे म्हणपाचें म्हटलेंच आमकां सगळें. आमी आज पर्यंत शेतकारान कोणाक गाडी मारलेली ना. ह्यान फुडें आमी मारचे ना. आमी शांतीच्या मार्गान आमचें हें आंदोलन करता. ते दीस आमकां CMान सांगलें आमकां जे हे मेळ्ळ्या फॅक्टरी घेवपी मेळ्ळ्या ते एलिजिबल ना. तेन्ना तुमकां एलिजिबल कोणूय मेळटा दिसता जाल्यार तुमी घेवन या. मागीर आमचे जे शेतकार आसा आतां आमचो वयल्या फॅक्टरी कडेन कॉन्टॅक्ट आयला कित्याक आमी ऊस धाडटा. थंय आमी तें कळयलें बाबा आमची सरकार फॅक्टरी चलोवपा दिवपा सोदता. तेन्ना एक फॅक्टरीवालो आमकां मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें आपूण घेवपाक तयार आसा आपूण येवपा सोदता. तेन्ना आमी आमचो मिनिस्टर आसा आमच्या भागांतलो सुभाष फळदेसाय ताका सांगलें अशें आसा. आमकां ते दीस CMान तेजे उजेरीच सांगलेलें तुमकां मेळ्ळें हाड म्हणून. त्या प्रमाण आमी ताका सांगलें तो येवपा तयार आसा तुमी CMाची केन्ना गाठ घालून दिता ती सांगा. त्या प्रमाण आमी CMाची गाठ त्या हेजे कडेन घालून दिली फॅक्टरी चलोवणाऱ्या कडेन आनी CMान तेजे कडल्यान सगळी म्हायती घेतली जाणून घेतली भाशण केलें आनी सांगलें तुजे लेखी प्रस्ताव दी
आनी 8 दिसां भितर दी. तेणें 8 दिसां भितर तो प्रस्ताव घेवन आयलो आनी त्या प्रस्तावांत तेणें हांवें उदक सांगलें तशें 1.25 कोटी दिता, कामगार इन्क्लूड करता. हें इतलें सगळें जालां जालां. पूण अजून फुडें तेजेर कांय कांय जावं ना. तेन्ना आमची मागणी आसा सरकारान आमकां हेजेर क्लियर सांगचें बाबा हांगा उसाची फॅक्टरी घालतलो की ना घालतलो जाल्यार ना म्हणून सांगचें आनी सरकारान सरळ डिक्लेअर करचें आयच्यान आपूण संजीवनी सहकारी साखर कारखानो बंद केला कित्याक थंय 190 कामगार थंय बसोन पगार खाता 4 वर्सां आदीं. आमच्यो मागण्यो मान्य करा. मान्य करा मान्य करा आमच्यो मागण्यो मान्य करा. सहकारी कारखानो चालू करा. चालू करा. चालू करा. संजीवनी सहकारी साखर कारखानो चालू करा. चालू करा. चालू करा.